हांव प्रशांत वेर्लेकर, साई भक्त परिवार गोवा संस्थापक म्हापसा। ही पदयात्रा ही 10 वर्सां जाली। आमी 2014 सालान आमी चालू केल्ली। ही गोवा ते शिर्डी पदयात्रा आसली आनी 10 वर्सां कंटिन्यू जाता। हे 10वें वर्स सोंपले आनी आज 11व्या वर्सान आमी पदार्पण केलां। 11व्या वर्सान पदार्पण केले त्याच निमित्तान आमचे राम मंदिर जे आसा अयोध्या ते 22 जानेवारीक कंप्लीट जावपाचें आसा। त्या निमित्तान ते औचित्य साधून आमी ही पदयात्रा ह्या 2024तली ही 3 जानेवारी 2024 आमी जी दवरल्या ती आमी पावतले थंयसर एका म्हयन्यान, म्हणजे उद्घाटन जातकूच एका म्हयन्यान, म्हणजे आमी ती 25 फेब्रुवारी 54 दिसाचो हो प्रवास दवरला। तेका लागून बाकीची सगळी आमी तयारी करून दवरलेली आसा। जे कोण आता नवीन वारकरी बी येतात तांकां आयज तरुण भारतार बी आमी ते सगळे डिक्लेअर केले। एक 2-3 दिसां भितर जितले ऑलरेडी आमचे 60 फॉर्मां आमी भरली। 60 फॉर्मां ही अयोध्येचे भरून जाली। ते शिवाय शिर्डीचे आसात, म्हणजे आंकडो भयंकर वाडटा कसो दिसता। तेका लागून आमी आतां लिमीट दवरले, ह्या म्हयन्या भितर जे कितें आसा जी नांवां येतली ते आमी सगळे सोंपोवन मोकळे जातले। तुमी आतां अयोध्याक वयतले प्लस शिर्डेक वयतले तेन्ना बी कशें कितें आसतलें तुमचें? म्हणल्यार वचपा खातीर कशें आहा की पदयात्रा ही आमकां चलतूच वयची पडली। म्हणजे हांगासरल्यान गोंयच्यान जी चलत सुरवात करतले हे दिसाक 40 किलोमीटर, 35 आसूं शकता, दिसाक 40 आसूं शकता, 45 आसूं शकता। अशें हे अंतर कापीत आमी पयलीं आदी 15 दिसांनी शिर्डी पावतले, 16 दिसा शिर्डी पावतले। तेजे उपरांत थंयच्यान 8 दिसांनी शेगांव पावतले। थंयच्यान परत 10 दिसांनी बागेश्वर धाम पावतले आनी थंयच्यान मागीर अयोध्या। आमचो 54 दिसाचो प्रवास। आमचे बरोबर 2 ट्रक आसतले सामान दवरपा खातीर, जेवणाचें सामान दवरपा, लोकांची बॅगां आसात ती सगळी दवरपा खातीर अशी सगळी तयारी केल्ली आसा। रथ आसा आमचे। त्या शिवाय ही तयारी काय सोंपपाची नाही। आतां आमी ही तयारी जवळ जवळ 7-8 म्हयने जाले, म्हणजे वर्स जाय तले ही तयारीच करता आमी। अजून आमची तयारी सोंपना। पूण जातली सगळी तयारी। पूण लोकांचें कशें आसा की जे कोण येतले न्ही आतां बेट्टे आमी डिक्लेअर केला आनी ते येयले तेंचे ना कशें आसा सगळें आपयता डिक्लेअर केला म्हणून या। हो प्रवास तसो न्हय। ही कडक आमची साई भक्त परिवार हे जाणा ते जाणा, पूण ही आमची कडक आसा वारी। म्हणजे अशें वाटेक मस्ती करपाक मेळचें ना। आमचे जे नियम आनी अटी आसात, रूल्स एंड कंडिशन जे कितें आसात त्या प्रमाणे चलत। आमचे जर परवडटा जाल्यार पयलीं वाचूंक जाय हे नियम अटी कश्यो आसात तेंच्यो त्यो जर परवडण्या सारक्यो आसात, तांकां जमण्या सारक्यो आसात जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या पदयात्रेक अवश्य सामील जावचे। ना जाल्यार जे आमचे गोंयचे खुबशे लोक आमचे अशे आसात जे पदयात्रेक येवपाक तांकां मेळना, इतली लीव मेळना बी अशे खूब जाण आसात। तेंच्यांनी आमचे सगळे गोमंतकातले सगळे आमचे लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी हिंदू म्हणून पयले 3 जानेवारीक म्हापसा टॅक्सी स्टँडार सगळ्यांनी टॅक्सी स्टँडार येवन जे कोण वचपाचे वारकरी आसात तेंचो उत्साह वाडोवपा खातीर सगळ्यांनी 3 जानेवारीक टॅक्सी स्टँडार अवश्य येवचे। पयलीं तुमचो रूट को कितें आसतलो? आमचो हो जो हांगासरल्यान 3 जानेवारीक जो भायर सरतले हांगासरल्यान पयलीं आमी शिर्डी वयतले। शिर्डीच्यान शेगांवच्यान बागेश्वर धामच्यान अयोध्या जशें पावले 25 फेब्रुवारीक पावतले आमी थंयसर। थंयचे जशें जाले की आमचे थोडे जाण काही लोक आसात 10-12 जाण ते फुडें आमी मथुरा वयतले आनी मथुरेच्यान थंयच्यान वृंदावन असो आमचो हो प्रवास आसा। हो एक्चुअली 70 दिसाचो प्रवास आसा हो, पूण अयोध्या मेरेन जो आसा तो 54 दिसाचो प्रवास। साई भक्त परिवार गेली 10 वर्सां जो वारीचो जो उपक्रम राबयतात तेका येणाऱ्या नवीन वर्षान 11 वर्सां जातात। आनी 11व्या वर्षान प्रभू रामचंद्र जे मर्यादा पुरुषोत्तम तेका आमी वळखतात, तेजे नावलौकीक आसात, संवसारभर ज्याची ख्याती आसात अशा प्रभू रामचंद्रांच्या अयोध्येच्या देवळाचो लोकार्पण सोहळा अशें आमकां आयकुवात येयल्लें आसा की 22 जानेवारी 2024 ह्या सरकारच्या वतीन तेंच्या सरकारच्या वतीन जातले।
आणि गेले 6 महिने म्हणनाका की वर्षभर म्हणनाका आम्ही जो आमचो उपक्रम हातीन घेतलेलो आसा तो आतां कांय एका म्हयन्याच्या दिसांचेर येवन ठेपलेलो आसा। ताका लागून आमकां सगळ्यान पयलीं चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात ते गोंयच्या आमच्या मुख्यमंत्र्यांचें, जेणी आमकां पुरेपूर सहाय्य करपाचो प्रयत्न दिल्लो आसा, आश्वासन दिलेलें आसा। तेज्यान चडांत चड आनीकूय बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा आमचे केदार नायक, जो सालिगांवचे आमचे मतदारसंघाचे लाडके आमदार जे आसात तेणेंय आमकां भरघोस असो आमचो आपलो पाठिंबा दिल्लो आसा। आनी सगळे जे आमचे 40 आमदार म्हणनाका तेंच्यांनी आमी तेंचे कडेन पावपाचो प्रयत्न करतात। आमचे मनुष्यबळ कमी आसा, संख्या कमी आसा, पूण तेंचे कडेन आमचो पावपाचो प्रयत्न अजून चालूच आसा। आता सांगपाचो उद्देश म्हटल्यार कळ्ळें, ही वारी जशी बाईन आमच्या अध्यक्षान संस्थापकान सांगले त्या प्रमाणे कडक आसात। कडक म्हटल्यार कशी, जशी आता तरुण भारतान आयज आयली आनी ताचेर फोन दिल्या प्रमाणे लोकांचे फोनांचो आमचो हें चालूच आसा, चालूच आसा। लोक आमकां विचारतात वय कितलें। आता कशें आसा, देवाची जर हें आसा जाल्यार कोणाक आमी आडोवंक शकनात। वयाची ताका मर्यादा ना। आमचे जर लिस्टीन जर पळयशात, आमचे कडेन जी नांवां आयिल्लीं जर पळयशात जाल्यार 85 वर्साचे 80-82 वर्साचे सुद्दां लोक आमचे कडेन आसात। पूण आमचे तांकां सगळ्यांक भाविकांक म्हणनाका ह्या आमच्या वारकऱ्यांक एकच सांगणें आसा की तुमची तब्येत पळयात, पयलीं तुमच्या डॉक्टरांचो सल्लो घेयात, तुमी तुमच्या घरच्यांची कितें म्हणटात ती आज्ञा घेयात, परवानगी घेयात। आनी तशेंच तुमचे कडेन जर झेपतली वारी की आमी सांगतात म्हणून तुमी येवं नाकात अशें म्हणिना। आमी हेचो उपक्रम हातीन घेतला खरो, पूण कशें आसा आपली तब्येत पयली, तब्येताची काळजी तुमी घेवपाक जाय। 40 आनी 45 किलोमिटर आमी दिसाचो अंतर पार करतले दिसाक, आनी तेन्ना अशें आसतलें की आमकां आमचें कामूच आसतलें चलप। दीस सकाळी 4 जाली की आमचें उठून चलप, सकाळी 4 जाली की आमच्यो आरती असतात, दनपारच्यो 1-2 आमच्यो आरती असतात, दुपारती असतात, आनी रातच्यो आमच्यो परत सांजे शेजारती असतात। अश्यो 3 वेळच्यो आरती करून आमचो उरलेलो टायम हो फक्त चलपूच वतात। तुमकां खबर आसतलें दिल्ली सारक्या त्या दिसांनी जानेवारी म्हणनाका की थंडीचो पारो कितलो आसतात तो, ती थंडेचोय विचार करपाक जावो। कितले जाणटे लोक असतात आमचे, आता तेंचे कडेन ती थंडी तेंचे कडेन जातली काय ना जातली हेचोय तेंच्यांनी विचार करपाक जाय। आता येवचो म्हटल्यार आमी सांगतले आनी तुमी फॉर्मां भरतले आनी मागीर बाबा जायना तेचोय तुमी विचार करात, बापा आमी सांगता जातले काय ना जातले। आमचे मुख्यमंत्र्यां कडेन येता ते थोड्या दिसांनी आमचे उलोवप आसतलेच की आमकां 1-2 डॉक्टरांची सोय करून दियात। तशेंच आमची हेवूय खटपट आसतली की कोणाक जायना जाल्यार आमकां सेवक आमची सेवेकरी आसा, आमकां सेवेकरींचीय गरज आसा, तेंचेय आमी शोधान आसात। तशेंच आमची मनीस पोट भरल्यार कितलोय चलोवंक शकतात, तशेंच आमकां रांदप्यांचीय गरज आसा। आमी तळागाळाक वचून रांदपी कोण आसा जाल्यार पळयतात, कित्याक ते जर पोटान अन्न वचत जाल्यार आमी चलोवंक शकतात। म्हणून आमी योग्य ते उत्तम रित्या बरें अन्न पदार्थ दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। तेन्ना हे तुमी सगळ्यांचो विचार करचो। आमच्यो नियम आनी अटी आसात। आमकां थोड्यो गोश्टी गरजे आसात जेच्यो आमी तंबाखू सेवन म्हणनाका, मागीर बिडी सिगरेट, मागीर आनी असल्यो जायत्यो ज्यो आमकां ज्यो गोश्टी आसात त्यो आमच्यो आमी थंयसर हें करिनात। त्यो आमचे अटी आनी नियम ज्यो अटी आसात तितून बरयल्ल्यो आसात। बाबा तुमी तेजेर कडक अंमलबजावणी करतले, करूंक शकतले काय नात, नाल्यार बाबा थंयसर कोण तरी वयतलो आनी कुशी तशें कांय जावचें ना आनी तशें जावचेंय न्हू। कित्याक ही एक आमी निस्सीम भक्ती जी सेवा जी आसा आमी हातीन घेतलेली आसा ती अत्यंत रित्या बरेपणान सफल जावची आनी तिचो यशस्वी रित्या बरी भशेन ती साकार जावची हेजो आमचो एक हेतू आसा। आमचे संस्थापक म्हणनाका जे आमचे प्रशांत भाई वेर्लेकर ते दीस रात हे वारीक लागून झटतात। रातची 2-2, 3-3 जायसर आमकां फोन एका कर तेका कर येतात। तेन्ना तुमचोय आमकां सपोर्ट जावं, आमकां कितलोसोच पयशांचो आदार जावं, कित्याक 2 म्हयन्यांचो ही वारी तुमकां जशें आमी सांगलां त्या भशेन अयोध्येची वारी म्हणून अशें आमी लावलौकीक केला खरें, पूण ही अयोध्या पर्यंत थांबची ना। ही वारी फुडेंय वयतली, ही वृंदावनान वयतली, मथुरेक सुद्दां वयतली। आमचे थोडे गोंयान कृष्णाक मानणारे भक्त आसात, जे कृष्णाचेर श्रद्धा आसात, ते श्रीकृष्णाच्या ते गोपाळ कृष्णाच्या वृंदावनान सुद्दां थोडे वारकरी आमचे वयतले। तेन्ना ही वारी आमची फुडें मथुरे मेरेन चलतली, वृंदावन मेरेन चलतली।
पूण आमी हे वारीक नांव दिल्लें आसा अयोध्या अशी वारी. ही अयोध्येची वारी साकार जावची. तुमी सगळ्या गोंयकारांनी जे जे कडेन तुमी आमचे रामभक्त म्हणून आसात त्या सगळ्यांकडे तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करतात की तुम्ही सगळ्यांनी जाता तितल्या मोठ्या संख्येन 3 जानेवारीक जी हांगा 3 म्हापसा टॅक्सी स्टँडा वयल्यान जी आमची पदयात्रेक सुरवात जातली तितून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री भाई प्रमोद सावंतजी हांच्या तर्फे गोंयकारांच्या वतीन ते आरत दाखयतली ज्यो महाआरती अशें आमी तांकां संबोधता. ताका आरतींक सगळ्यांनी तुमकां हात जोडून विनंती करतात की सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे. कोणाक आपल्या आजाराक लागून म्हणनाका, तब्येतीक लागून म्हणनाका, शिक्षणाक लागून म्हणनाका, कांय कारणांक लागून म्हणनाका ते वारीक सहभागी जावचें शकनात. तेंच्यांनी सगळ्यांनी त्या दिसा 3 तारखेक सबंद दिवसभर तुम्ही आमच्या वांगडा रावचे. तुमचे सगळे नाश्ता पाण्याची जेवणा खाण्याची सोय आमच्या तर्फे केली वयतली. तुम्ही सगळ्यांनी येवचे आणि आमचे जे वारकरी जे 2 महिने 2.5 महिने चलतलेत त्यांच्या हाती पांयांक यश येवं म्हणून देवा कडेन सांगणे घालचे आणि गोंयकारांक सगळ्यांक मनतृप्त करचे. देव बरें करूं. जय साईराम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.